गोयच्या मतदारांचो विश्वासघात ह्या 8 आमदारांनी केलोच, पण ते भायर पक्षघात करून देवाक लेगीत ह्या आमदारांनी सोडूंक ना। ह्या 8 आमदारांनी खास करून मायकल आनी दिगंबरान पक्षांतल्यान देऊन परत वेंचणूक लडोवची आनी गोंयकारांचो कोल घेवन दाखोवचो अशें आव्हान रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान दिवन काँग्रेसीक भाजपाचो एजंट म्हण असो आरोप केला। गोयचे 8 आमदार काँग्रेसीचो हात सोडून भाजपाच्या कमळात वचून बसले। मतदारांक तांणी फटयलेच, पण देवाक लेगीत हांच्यांनी सोडूंक ना। गोंयांत भाजपा आनी काँग्रेस एकामेका बरोबर हात मेळोन आसात आनी दोनूय पक्ष मेळोन गोंय लुट्टा। ते भायर मायकल भाजपा सोडून काँग्रेसीत गेलो तो फकत काँग्रेस फोडपाक। ते भायर गोंयांत कोट्यांचे प्रकल्प येवपाचे आसात, तातूंत वांटेकार जावपा खातीर हे आमदार भाजपात गेल्यात असो सणसणीत आरोप करून आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान ह्या 8 जाणांक उजरावन काडले। आयकात। 8 काँग्रेसचे एमएलए असले त्यांच्यानी कशी पार्टी चेंज केली आणि ते बीजेपीन गेले। ताचो एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट आसा आमचो, इतल्याक लागून की आमचे जी लोकशाही आसा, जी डेमोक्रेसी आसा, तिचेर तेंच्यांनी घात केला तो केलात। इतली वर्सां ती करीतूच आसा, इतली वर्सां लोकांकडे फटिंगपणां करीतूच आसा, पण ह्या फावटी तेंच्यांनी ज्या देवाक आमी मानता, तो हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जावं, ज्या देवाक आमी मानता त्या देवाकडे तेंच्यांनी शपथ घेतली, ओथ घेतली आणि तेंच्यांनी ती शपथ मोडली, ती ओथ मोडली, लोकांक फटयले, फेक एफिडेविटां सायन केली, जी एफिडेविटां आतां कांयच कामाची ना म्हणून तेंचीच पार्टी सांगता। सो ह्या लेवलाचेर लोकांकडे आनी देवाकडे ह्या दोगांकडे ह्या पॉलिटिकल पार्टीच्या लिडरांनी फटिंगपणां केल्ली आसा। फायनली काँग्रेस बीजेपी वांगडा गेली। हेच्या वयल्यान एक प्रूव जाता गोंयांत की गोंयांत काँग्रेस नात आनी बीजेपी ना। गोंयांत काँग्रेस इज बीजेपी आनी बीजेपी इज काँग्रेस, दोनूय वांगडा मेळोन एकामेका वांगडा मेळोन ते काम करता आनी गोंय लुट्टात। आतां हांगा वचपाचें तेंचें कारण इतलेंच की गोंयांत आतां डिफरंट मल्टी क्रोर प्रोजेक्ट गोंयांत येवपाचे आसा आनी तेजे क्लियरन्स तांकां बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेळपाक जाय आनी तेचो वांटो आपणाक मेळटलो, तेचो शेअर आपणाक मेळटलो। ह्या शेअराक लागून हे सगळे एमएलए काँग्रेसचे एमएलए गेल्ले आसा। जसो तेंचे एक वॉर्निंगूय दिवपाक येयला की हो आमचो एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट आसा, दीस इज जस्ट अ बिगिनिंग। आमी ह्या काँग्रेसचे 8 एमएलएक सांगपाक सोदता की तुमी रिजायन करा, रिजायन करून तुमी रिकंटेस्ट करा, तेन्ना तुमकां लोकांचो जो कौल आसा तो सारको कितें तो कळटलो। आतां तुमी सांगता की तुमच्या कार्यकर्त्यांनी तुमकां सांगले, लोकांनी ऑफिसान येवन सांगले, कोण सांगता देवान सांगले, हें कितें आहा पळय हें खंय ना खंय तरी इलेक्शन जावनूच प्रूव जावपाक जाय की लोक तुमच्या वांगडा आसा काय ना ते। भाजपा आनी काँग्रेस वेंचणुके पयलींच्यान एकठांय जाल्ले। ही सगळी बॅगांची गेम, खंय चड बॅगा थंय ते। भाजपान आनी काँग्रेसीन गोंयांत सगळी नाटकां चलयल्यात आनी गोंयकारांक पिशे केला। आयकात आमदार विरेश बोरकाराचे उतफर्के। जी युक्ती आसा म्हटल्यार एकटे जाल्ले ते बीजेपी काँग्रेस पयलूच एकटे जाल्ले, इलेक्शना पयलूच एकटे जाल्ले आनी आमी हे परत लोकांक सांगताले की बीजेपी आनी काँग्रेस एक आसा म्हणून, आनी हे आयज तेंच्यांनी दाखोवन दिल्ले आसा। आयज सगळ्या देवांक पासून मान धरिनासतना आयज म्हणटा देवानी आमकां वच म्हूण सांगला म्हणटा, उडी मार म्हूण सांगल्या म्हणटा, पण जेन्ना तुमी देवा फुड्यान गेल्ले आनी देवा फुड्यान सोपूत घेतलेलो, तो आयज सोपूत खंय गेलो म्हटल्यार आयज तुमी लोकांक पिशान काडपाक लागून, लोकांक दिशाभूल करपाक लागून तुमी हे फटिंगपणां केल्ली। तुमी फुलांच्या खुर्सा कडेन गेले, तुमी महालक्ष्मी देवी कडेन गेले, तुमी मस्जिदान गेले, तुमी सगळ्याक वचोन ही फटिंगपणां हो ड्रामा केलो आनी हितून टोटल जो काँग्रेसीचो पक्ष आसा तो वांगडा आसलो। जेन्ना काँग्रेस पक्ष वांगडा आसा आनी आयज जेन्ना कळटा तांकां की ते भायर वचपाचे आसा, ते बीजेपीन वचपाचे आसा। मायकल लोबो तरी पयलूच कळटालो की तो केन्नाय बीजेपीन वचूंक शकता। दिगंबर कामत तातूंत तुमी आख्खो असेंब्ली सेशन पळया, तो ऑलमोस्ट बीजेपी सायडीनूच उलयतालो। सर तुमकां हे सगळे खबर आसले, तुमकां एलओपी खबर आसलो की एलओपी तुमच्या वांगडा ना, जाल्यार तेका एलओपी म्हणून काडूंकूच ना तुमी लास्ट मेरेन। जेन्ना पर्यंत ताणें उडकी मारूंक ना तेन्ना पर्यंत एलओपी म्हणून काडूंक ना। तशेंच दिगंबर कामत जेन्ना तुमी म्हणटा एंटी पार्टी एक्टिविटी, तुमी तांकां भायर मारूंकूच ना, तुमी तांकां भितरूच दवरले आनी दाखोवन दिले की तुमी बीजेपी आनी काँग्रेस एक आसा म्हणून। आयज लोकांनी दोळे ओपन करपाक जाय, उगडे करपाक जाय, कारण एवरी टायम इलेक्शनाच्या टायमार सांगता काँग्रेस सेपरेट, बीजेपी सेपरेट। एकटो आनी पांयां पडटालो, जेन्ना तेंची रॅली जाली तेन्ना पांयां पडटालो की आमकां काँग्रेसीक वोट मारा, आमी बीजेपीक डिफीट करपाक एकूच पर्याय आसा तो म्हणजे काँग्रेस म्हणटालो।
आणि आयज तोच दुसरे सायडीन उडी मारली. दुसरो म्हणटालो आपूण कोळशाक लागून झुजतलो, कोळशाक लागून उलयतालो म्हणटालो, बट आयज तोच कोळसो घेवन तो बीजेपीन उडी मारली. म्हटल्यार हे सगळे बॅगांची गेम, जी बॅगां म्हणटा पळय बॅगांची गेम ही चालू आसा. खंयच्यान चड बॅग मेळटा, बॅग मेळ्ळें म्हणटा गेले. आनी ही प्री प्लॅन्ड गेम आसली, इलेक्शनाच्या पयलू प्री प्लॅन्ड गेम आसली. तेका लागून आयज कांयच उलयना. आयज अगेन्स्ट उलयता काँग्रेसीचे बेश्टे नांवा पुरती. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्संट रोजारियो.